가운 빛도서라 순도산이야 내 마무가 울라사니 울라사니 solves fora bacana soglia munciano deva dayon gora बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे Amen. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचे शुभ वर्तमान भावार्था वयर आमकां शिकयता वो जागृताय हाडटा. ह्या क्रिस्ती भावार्थानूच आमचे सारकेले मासा रोगताचे आमचे भाव भयणी भाग्योन जावंक पावले. तांचो भावार्थ थीर आसलो आनी ह्या भावार्थान केल्ल्या मिलाग्री उद्देशी आज आमी तांकां सांत म्हूण पाचारता. तांचे मदलो एकलो जाची आज आमी परब समोर उमता. सात तातूंत जायत्याच्या जिवितांत एक भावार्थाची वावती जोर जाल्यार थोड्यांक आकांताक सांपडलेल्यांचो आंज बोडवो आनी गरजेवंतांक धीर आलाशिरो. ह्याच खातीर कातोलीक पवित्र सभा ताका गरिबांचो आस्कारी म्हूण पाचारतात. आज आमी सर्व एकठांय येवन ताची परब समोर उमतात. हे परबेच्या निमित्तान वर्साच्या वर्सा हो दीस व्हडा गणगणान मनयतात आनी त्याच बरोबर आमचे आवंडे, आमच्यो गरजो, आमच्या दुखी काळजाची भावना, आमच्या कुटुंबाचे उस्के आनी कोती ताच्या पांयां सरशी दवरता. सात तातूंत आपल्या जिवितांत देवाचें उतर आपल्या कोरण्यांनी जियेलो आनी आपले वागणुकेंतल्यान हे देवाचें उतर आमा सोमेस्तां सोवे गांवांनी वाटीत भोंवलो. आज ताच्यो मिलाग्री आनी ओचोऱ्यां सोबार पुस्तकांनी आमी वाचल्यात, आमच्या वडिलां लागच्यान आयकल्यात आनी आमच्या भावार्था वरवीं आमच्याय जिवितांत ताची ओचोऱ्यां आमी अनुभवल्या. तर ह्या ताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया. आमकां एक नमुनो वो आस्कारी कसो दिल्ल्या पासत आनी त्याच बरोबर देवा लागीं मागुया की आमी सातातोनी भाशेन आमच्या जिविताचो मोदेस्ती आनी आस्कारी सोम्या जेजूक करूंक आनी अशें आमच्या जिवितांतल्यान आमी एकामेकाची मोगाची आनी एकामेकाच्या उस्क्यान बोल्लोलीं खोरी क्रिस्तांवां जावंक ह्या मिसा बलिदानान भावार्थान आनी खतखत्यान मागुया. ही चेतना आनी कल्पना आमच्या मनान घेवन ताच्या देण्या पासत भाग्यो तातुनीच्या देवाक दिनवासुया. तो आमकां नामणो आनी आस्कारी तर ताची देख घेवन आमच्या जिवितान तोच भावार्थ आनी ह्याच भावार्थाक आमच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं साक्षी दिवंक आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आयची परब समोर उमता जोआंव आनी आंतोनिया मार्कीस, लेस्ली आनी रोजिता डायस तांचे इतिहासां खातीर मागुया. ताचे मोजोतीन देवाचो आशिर्वाद आनी देणी तांचेर आनी आमचे सोमेस्तांचेर वोत म्हूण मागुया. आनी आमची जण एकल्याची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी
सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांगपार मुरे सगळ्या जगतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Namaskar kota, ami Durga
सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादोवाच्या बागयो तातून खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोडच्याक आतां खासलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासना. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, उंच देवदाराच्या माथ्या वेली उंचांतल्या उंच खांद्याची हांव एक ताळी काडटलों आनी खूब उंच दोंगरार हांवूच ती लायतलों. इस्रायेलाच्या उंचल्या दोंगरार हांव ती लायतलों. ती फांटतली आनी तिका फळां जातलीं आनी अशी ती एक श्रेय देवदार जावन पावतली. तिच्या पोंदा सगळे तरेची सुकणीं वस्ती कोत्तेली आनी सगळीं सुवणीं तिच्या खांद्याच्या सावटाक विसव घेतली. लांब रुखाक मोटवे कोत्ता आनी मोटवीं झाडां वाडयता. पांचव्या झाडांक सुकयता आनी सुकलोल्यांक पांचवीं कोत्ता. तो हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतलीं सगळीं झाडां जाणां जातलीं. हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी उलयतां तशेंच हांव कोत्तलों. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो, किन्नोऱ्यो वाजूंक तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो. व्हडते देवा, सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो आनी रातभर तुजे विस्वाशीपणाची प्रचार करूंक फावो. जबाब, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. प्रमाणीक मनीस माडा वयरी वचतलो, लेबनाचे देवदार कसो तो वाडटलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोंपलेले आमच्या देवाच्या आंगणांत असले मनीस माततले. जबाब, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. म्हातारी पिरायेर लेगून ते फळां दितले, तकतकीत रोसरोशीत ते तोकतले. सर्वेस्पर प्रमाणीक म्हूण ते परगडटले. कसलीच खोड ताका ना, तो एकलोच म्हजें खडप. जबाब, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. बागयोन पावलून कोरींतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावां भयणींनो, आमी कुडींत आसोसोर सुम्या सरशिल्ले पयस आसा म्हूण आमी जाणा. तरी आमकां विस्वास आसा, कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवंक न्हय पूण भावार्थान चलता. होय, आमी विस्वासान भरल्या आनी खरेंच म्हणल्यार कुडींतले भायर सरून सुम्या सरशी जियोंक आमची खुशी.
आमी कुडीन जियोन वो कुडी भायर जियों ताका मानता तसले जावंक आमी सोदता. जोणेकल्यान आपले कुडींत आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे मुजरी घेवंक क्रिस्ताचे निया सोबे मुखार उबो रावचें पडटलें. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबी रावया. Sorbes por azul, sorbes por azul, sorbes por azul, azul, azul. Sorbes por azul, sorbes por azul, sorbes por azul, azul, azul. तुझी खुशी बाबा, बाबा म्हाका दाखोव. तुज्या दुनिया, दुनिया म्हाका शिकोव. Sorbes por azul, sorbes por azul, sorbes por azul, azul, azul. Sorbes por azul, sorbes por azul, sorbes por azul, azul, azul. Sorbes por तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka सोम्या. जेजून उरपोंचीक म्हणलें, एक मनीस आपल्या शेतान बी वोमता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा वस्तोंगी फोड दिला. पयलीं पालो, मागीर कोनशी आनी शेकी कोनशी बोर गुळगुळीत गोठो. आनी पीक जातोच लिवणी पावली म्हूण देखतोच रोखडोच तो कोयती लायता. हे पोरी देवाचें राज. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया वो कसली वोपार घालून तें चित्रावया. तें सासवाच्या कोण्या पोरी. तो जमनीर वोमता तेन्ना संवसारान आसा तितल्याय बियां परस सुपुल्लो, पूण वोपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगल्या झाडां परस व्हड झाड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांद्यो फुट्टात की ओंतरोणा वेल्या सुकण्यांक ताचे सावळे तोडा आसरो घेवंक जाता. ताचें आयकून घेवंक जाता तसल्या सोबार वोपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वोपारी शिवाय तो तांचे कडेन उलयनासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगलें फोडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Vakarin tuka Krista. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, आयज आमी बागयोन आंतोनी पादुआचो लीस गांवान जल्मलो आनी ताच्या जिवितान आमी पळयता जायत्या देण्यांनी देवान ताका बोल्लो. आनी व्हडल्यांतलें व्हड देणें म्हटल्यार तो उर्बेमोन पोरगोटणार. जावं इटालियाक, फ्रांसाक ह्या गांवांनी ताणें देवाचें उतर पोरगोटलें उर्बेन आनी धिरान. आनी जायत्या लोकांनी आपलें जिवीत बदल्लें आनी जायत्या लोकांनी भावार्थ दवरलो आनी खऱ्या भावार्थान जिवंक पावले.
भावार्थाचेर आड त्या काळार शिकोण आसली. काथारिस्ट म्हणलेली एक खोटी शिकोण दिताले. ह्या शिकोणेचेर आड ताणें शुभ वर्तमान परगोटलें आनी ह्या वरवीं मनशाची काळजां जिखून घेतली. मनशाची जिवितां बदलली आनी हे भाशेन ताणें जायतें बरेंपण ह्या गांवांनी आनी जंय वेता थंय देवाचें उतर परगोडटा थंयसर जायतीं ओजापां मिलाग्री घडल्यो. आनी हे भाशेन आमी पळयता तो देवाच्या उतराचो प्रसंगदार अशें ताका म्हटलेलें आमी आयच्या जमात प्रार्थनान आयकलां. तशेंच आमी पळयता ताका वचोऱ्या मिलाग्रीक वचचें देणें देवान फावो केलें आनी पदवी ताका दिली. आनी असले सोजापा मिलाग्री जायत्यो ताणें केल्यो. आनी आमी म्हणटा सांतांदोनीच्यो 13 मिलाग्री 14वी वर्ग आमच्या पातकांच्या पापयांच्या घरा. आनी हे भाशेन जायतो लोक ताचे लागीं मोजत मागता आनी ताचे मोजतीन जायत्या लोकांक ओजापां मिलाग्री अनुभवूंक मेवल्यो आनी तांच्या जिवितान घडत आसा. तशें एक आदारी समकां उदीक करून गरजेच्या वेळार आकांताच्या वेळार तो पावता. सांडलेले सोदूंक लोक ताचे विणवणेन मागता आनी हे भाशेन तो तांच्या आदाराक पावता. उदीक करून दुबळ्यांचो आदार आनी धीर आनी आदार तो. आमी म्हणटा सेंट एंटनी ब्रेड हे भाशेन उंडो दितालो आनी गरिबां सवे आपले ताचें जेवण बूक बागयतालो ह्या जेवणांत. आनी हे भाशेन आमी ब्रेड ऑफ सेंट एंटनी म्हणून आमी आयकलां गरजेवंताक आलाशिरो गरजेवंताक आदार दितालो. तर आयज ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्या. ह्यो ताच्या जिवितांतल्यो ओजापां मिलाग्री आमी आयकल्या आमी घोडे आमकां सांगल्यात. तर ताचे सवे आमी पळयता देवाची पदवी देवान ताका ह्या सगळ्या देण्यांनी बोल्ली. आयची वाचपां आमच्यान म्हणून येता ताच्या जिविताक आमच्यान सोर करूं येता. जशें पयलीं वाचप इसाकेल प्रवादी म्हणटा हांवूच तो सर्वेस्पोर देव ताका जिवीत दिता आनी ताका वाडोवशी करता. जशें म्हणटा तो आपणें लायलोलो रूख व्हडलें झाड जाता. धाकटीं झाडां आपण वाडयता आनी व्हड करता. ते भाशेन तो आमकां जिवितांत जायते देणी गूण दिता. ते आमच्या जिवितांतले गूण देणी आमकांच दवरूंक न्हय ती दुसऱ्यांच्या गोरसांक आमी घालूंक आनी त्या गुणां देण्या वरवीं आमी वाडोवंक जाय. ती चोडोवंक जाय आनी वाडोवंक जाय आनी मनशाच्या बरेपणा खातीर वापरूंक जाय. अशें इजाकेल प्रवादी आमकां शिकयता देवूच ही देणी आमकां दिता. आमचेच खातीर न्हय पूण ही देणी दुसऱ्या खातीर आमी ओपूंक जाय. जशें बागेवंत आंतोनीनी देणी दुसऱ्या खातीर ओपली. दुसऱ्या खातीर ताणें जायतीं ओजापां मिलाग्री केल्यो आनी ताचो भावार्थ अदीक थीर आनी घोट केलो. देखूनच गरज आसा जसो आमी जबाब दिला सगळ्या सर्वेस्पराक आमी दिनवासूंक जाय. सगळें आमच्या जिवितान कितें घडटा तितलें ताचे कडल्यान येता म्हूण ओळखून घेवन दिनवासूंक जाय. तर असलें बागेवंत आंतोनी सवें दिनवासतेचें मौन आसलें. आमी आमच्या जिवितांत देवान दिल्ले गूण देणी ओळखून घेवन दुसऱ्याच्या बरेपणाक घालून देवाक दिल्ल्या खातीर सगळ्या देण्या खातीर दिनवासूया. आनी दुसरे सुवातेर आमी पळयता आयचें दुसरें वाचप बागेवन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा आमकां देवान दिल्ली कूड देवाचे मोहिमेक आमी ओपूंक जाय. आनी हे भाशेन जें कितें आमची कूड आमी देवाक ओंपल्या देवाक मानता ते भाशेन तर आमी जियेल्या. जें कितें आमच्या कुडींतल्यान बरें वायट आमी केलां त्या प्रमाणे देव आमकां मुजरी दितलो. तर आमची जण एकल्याची
कोरण्यो जिवितांतल्यो बऱ्यो जावंक जाय आनी जेन्ना आमी जिवितान बरें करता देव आमकां ह्या बरेपणाचो मुजरी आमकां फावो करतलो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां कोण भाशेन देवाच्या राजा विशीं जेजू बरी खबर परगोडटा आनी देवाच्या राजा विशीं बरी खबर परगोडटा आसतना सासव्याच्या बियाची खबर आमकां सांगता. एका वोंप्याची वोपार आमच्या दोळे मुखार दवरता. जायत्यो वोपारी देवाचें राज कितें आनी ताची वळख शिकोवन दिवंक जेजू वोपारी वापरता. आनी वोपारी म्हटल्यार साद्या चालत्या जिवितांतल्यो घडण्यो. कोण भाशेन एक शेतकामती आपल्या शेतान बी वोंपता आनी हें बी सबार जाग्यार पडटा आनी हें बी पीक दिता. पयलें हो वोंपी वोंपता आनी शेवटाक तो लिवता आनी आपले बाणां बोत्ता. पूण मोदेकोत सगलें कोत्ता तो देव कोत्ता. पावस घालता तें वाडयता आनी हे भाशेन पयलीं कोमरी येयली, मागीर पानां आयलीं, फुलां आयलीं आनी फळां जाता. आनी हे भाशेन म्हणटा देवाचें राज आस्ते आस्ते वाडटा. एकाच तरेन एकाच फावटीन तें वाडोना, आस्ते आस्ते वाडटा. आनी हे भाशेन आमकां पीक मेळटा. एकाक 30-60 तर आयच्या दिसा आमी आमच्या जिवितांत देवान आमकां सगल्यांक रोचल्या आपल्या सारक्याची आनी आपल्या सुरोपायेची. आनी हे भाशेन देवान आमकां रोचल्या आनी देवच आमच्या जिवितांतल्यान देवाचें राज बांदून हाडटा. जोण एकल्या आमकां केरीत भाशेन वेगळेपणान आनी सगल्यांक आमकां देण्यांनी बोल्ल्या. जशें आमच्यान म्हणूं येता देवाचे नदरे मुखार आमी सगलीं जोण एकलो केरीत युनीक आनी आमच्या जिवितांतल्यान देव जायती देणी आमकां दिता, जायते गूण आमकां दिता, जायती ग्रेस्काय आमकां दिता. आनी हे सगलें जें आमकां देवान दिलां तें आमी वाडोवंक जाय, चडोवंक जाय आनी ताचो बरो उपयोग करून देवाचें राज बांदून हाडूंक जाय. आनी जेन्ना आमी देवाचें राज बांदून हाडटा देवाचे मोहिमेक आमचें जिवीत आमी भोंवतले आनी हातूंतल्यान देवाक मोहिमा दितले आनी देवाक मान दितले. देवाक मानता तसली जियोवंक आमकां हें जिवीत देवाची कृपा आनी बागयो तातूंतची मोजतीन आमकां ताचो आदार ताची विणवणी आमकां हे मिसाचे भेटेंतल्यान मागून घेवया. उबी रावुया आनी आमचो बावार्थ एकाच देवा सोबे आमी जिवो करुया. सत मानता देवाक, सौर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामलो आंकवार मरेताय चलमलो पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सौर पदवीदार देव बापाच्या उसव्याक बसला तुवें तांची आनी मेल्ल्याची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबीक भोगताचो एकठार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू देवाच्या राजाची खबर सांगून वोपारींतल्यान एका वोंप्याची वोपार सांगता आसतना बी तातूंत कितली पोटेन्शियलिटी आसा ती आमकां दाखयता. इल्लेशें बी सांचपाचें व्हड झाड जाता, ताची सुकणी येवन ताच्या खांद्याचेर वस्ती करता आनी सावडी घेता. ते भाशेन आमी आमच्या जिवितांतल्यान बरें करून आमी देवाचें राज आमचे जिवितांतल्यान विस्तारूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मागण्या वरवीं देवाक लागीं रावून आनी आपल्या वावरांतल्यान सांत आंतोनी भाशेन पोरजेच्या जिवितान भावार्थाची किरणां पसरावंक आनी आपले पोरजेक भागियोनपणाचे पावंडे चोडूंक ते पोरजेक सोयेक जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भागियोनपण जोडूंक देवान दर एक फामिलीच्या वांगड्याक आपोवणें केलां आनी तें जोडून घेवंक सगल्यांक एक आयतें कालीज मोन फावो केलां. हें मोनान घेवन सांत आंतोनीच्या जिविताचेर लक्ष घालून आमचीं कातोलीक कुटुंबां ह्याच भावार्थान देवाक चिकटून रावूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबांतल्या दर एक वांगड्यान सांत स्वर्गार थावन पडनान पूण ते कुटुंबानूच जल्मतात. हें मांडून आपली जबाबदारी वळखून एक गोराबो कसो भागियोन जिवीत जिवन आमच्याच कुटुंबांनी आमच्या वागणुकेंतल्यान सांत भोक्त उत्पन्न जाल्यार पुरो म्हूण देवाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याची देणी आमकां मागून घेवया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे आदीं बापाच्या गोपान गेल्ल्या आनी आयज सांत भोक्त कशीं आमच्या दोल्या मुखार आसलोल्या आमच्या भावा भयणाची देख घेवन आमी ह्या संवसारान जियेतलीं देवाची भुरगीं कशीं जिवन सांसवाच्या बियां इतलो भावार आमच्या जिवितान दिसोंक आनी असो एक दीस भागिवतांचो सांगात जोडूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आज आख्खो संवसार दुयेंसाचे उचंबलायेक सांपडला आनी ह्या कोवीड पिडेंतल्यान जायतीं आमचीं घरचीं आमच्या मोगाचीं सोयरीं ह्या संवसाराक उतरल्या. त्या आमच्या भावा भयणांक सर्गीचें सूख आनी हे पिडेन आसलेल्यांक पेकोवणी फावो करूंक सांत आंतोनीक फुडें घालून हें सगळें दुयेंस पयस करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयची सांत आंतोनीची परब करूंक फुडें सरतल्या आमच्या भाव जुआंव आनी आंतोनिया मार्कीस आनी तशेंच लेस्ली डायस
आनी तांच्या कुटुंबांक बरे भलायकेची बेसांवां तांचेर पडूंक सांत आंतोनीक फुडें घालून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोमोगाण बापा वाग्यो तातुनेचे पोरबे सुमयार ही आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यात. ह्याच भाग्यवंताची देख घेवन ताणें देवान दिल्ले गूण मनशाचे सेवेक घालून देवाचें राज विस्तारलें. आमच्या जिवितांत देवान दिल्ली देणी गूण मनशाचे सेवेक घालून देवाचें राज बांदून हाडूंक आमकां आयती कर हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमची सगळी गोष्टी चिंतना, आमची सगळी गोष्टी दुःखा, आमचे आवडे आमची काळजा हे तुकाच विचोयता दुनिया. तुझे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशेंच जावन सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतकोतींत आमचे आवडे. तुझे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशेंच जावन सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतकोतींत आमचे आवडे. म्हज्या बाबा म्हणिनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या शुभेच्छा दाबाक सर्वेस्पोळ मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा तुजे मुखारी देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमची कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्यांक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सौर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सौर काळ्यांनी सौरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती सतत आमी तुजी स्तुती गायता.
Barbara, tuझ्याच वैभवा, उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका सर्वेश्वराचे नावे सर्वेश्वराचे नावे उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची। ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले, हे म्हज्या उगडासाक करात। बाबाळताचो गोठ पोरगोटुया, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो। बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्पराक हे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय। पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूट कर। मेल्ल्याचो उगडास करुया, अदीक करून कोरोना पिडा जावन मेल्ल्यांक खातीर मागुया। तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर। आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता। अशें आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिचे पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्म दोता आनी स्वर्ग आनी तुका मानोल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्योन आंतोनी बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा देवाचे राज ह्या संवसारांत विस्तारूंक देव आमकां जिवीत दिल्लें आसा आनी जिवितांत सोबार देण्यांनी गुणांनी आमकां बोल्ल्यान ह्याच हातूंतल्यान आमचें जिवीत एक दिनवासनेचें गीत जावं वाखाणणेचें गीत जावं बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस मोठो सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समज काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
पाप काटिले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. होस्तो जेसू देवाचे राज ताणें आमकां पुरगोटलें. ल्हान सालत्या जिविताच्या वोपारींतल्यान ताणें देवाचे राजाची खबर आमकां पुरगोटली. ह्याच ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जें एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमयाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका आमच्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोळीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो करसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Maga tuझे बेसां
प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतले आमी घेतला ते जेजूच्या कुडी रोगताचे जेवण, तुजे सोवे आमच्या एकवटाची खुणा. ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेन काळजा मोनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. 2 वर्सां जालीं आमचे कॉपेलांनी फेस्त करूंक आमकां फावो जावंक ना ह्या पिडेच्या काळांत. पूण आमी हांगासर समोर उमलीं. तर हांव खेरीत भाशेन दिनवासता लेस्ली आनी रोजिटा डायस, जो आनी आंतोनिया मार्कीस ह्याची परब समोर उमतेल्या कुटुंबां खातीर. तशेंच दिनवासता कॉमिटी कॉपेलाची जाणी ही परब थंयसर करतले, पूण हांकां करूंक जायना देखून हांगासर केल्ल्या खातीर तेय भार घेतला वावुरल्यात ही आयची परब समोरूंक. तांकांय हांव दिनवासता. खेरीत आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. हो इल्लो सोयेक घेता आनी पयले सुवातेर देवाक दिनवासता आनी आर्गां दिता, कित्याक ताचेच हुकुमे वरवीं आज आमी ह्या देव मंदिरांत हाजीर जावन भागिवंत 7 आतोनीची परब आमी समोर उमटा. दिनवासता आमचे पाद्री विगार ऑर्लांदो मार्किसाक ताच्या आदार सहकारान आयज ही मिसाची मांडावळ बरे भाशेन जाल्ल्या खातीर. आमचे दिनवास समाजीक समोर साधनाक जॉन लॉकीस, जाणी ही मिसाची भेट युट्यूबेच्या माध्यमांतल्यान भावार्थ्यांच्या घरांनी पावोवंक वावुरतात. तशेंच दिनवासता कॉयर मंडळाक दिनवासता तुमा सोमेस्ता, जाणी हे नामते वाटेन आपले हात बोट घालून हे सगळे परबेचे तयारेचो दीस ऑर्ता बोरीक केले म्हूण. भोव करून बाबू आबेल फ्रांसीस हांणी कारभार आपल्या हातांनी घेवन हो दीस फॉलादीक केल्ल्या खातीर तुमकां आमचे दिनवास. आनी सोर शेवटी तुमा सोमेस्तांचेर सांत आंतोनीची बेसांवां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर पडूंक मागता. आमचे पासून मागोगा आदार आनी मोनाच्या वेळार. आमचे पासून मागोगा आदार आनी मोनाच्या वेळार. Cristovace shastru kore mulun dakuru tu endile. Cristovace shastru kore mulun dakuru tu endile. Jenna dolia dege prega gere masli voilu soronai kole. Jenna dolia dege prega gere masli voilu soronai kole. Sada doni otsoria cha sada otsoria
Jodawe kori boka ama papia chagara. Jodawe kori boka ama papia chagara.